जिथे सावा हे पुरी आसात. रिशॉन पिंटो ताज्या 7व्या जल्म दिसा अर्गा मेस्तिता. मॅक्सिम सिक्वेरा हाज्या 50व्या जल्म दिसा शोभा सिक्वेरा आनी कुटुंब अर्गा मेस्तितात. हेलेन लोबो हिच्या जल्म दिसा जॉन लोबो आनी कुटुंब अर्गा मेस्तितात. बाळका जेजूक अर्गा जावन मेस्तितात. जॉयस प्रीती मस्करनेत, बर्गरेन डिसोजा, लविना लोबो, कियान डिसोजा, लेटिशिया डिसोजा, स्मिता डिसोजा, रॉयस जेसी आनी कुटुंब, केवन जितेश सल्डाना ऐश्वर्या, रीमा डिसोजा, रोशनी पिंटो, संजेश जो डिसोजा, लीना मिरांडा, दीपक सावियो अंद्रादे, एलियास वेगस हाज्या बरा भलायके पासोत बिन्नी डिसिल्वा, स्टेला डिसोजा हिच्या बरा भलायके पासोत, तशेंच प्रत्येक एरद पासोत दीपक सावियो अंद्रादे. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्यांक लीना, नितेश आनी विनील, जुलियाना मोरस हिच्या दुसऱ्या मोरान वार्षिक उगडासाक ट्रिजा मोरस, मेरी ट्रिजा अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे, पाउलिन अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. सम्या सम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गावीन सरुकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोळी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियळता पातकी जिणी बोगस म्हण मागता आदर कृपा बेसा वाशेता सम्या सम्या मंदिरांत तुझ्या हळगाळी सरुकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू बळकाच्या मोगाच्या भक्तिकानो आज पवी सभा बागेवॉन फ्रांसीस सावेर हाचें फेस्त करता. गोंयचो साहेब म्हणून आमी ताका वळखता आनीक आमी सदावजन्स गोंयांत वचून ताची निर्जीव कूड आमी पळयल्या जावंक पुरो. स्पेन गांवांत जल्मलो तो वर्त्या मंथनाच्या कुटुंबांत जियेल्लो वर्तो शिकपी मनीस सांत इनास लॉयलाक भेटता आसतना सांत इनास ताचे कडेन एक सावल विचारता. सगळो संवसार जिखून तूं तुजो आत्मो होगडायशी जाल्यार कितें फायदो. हीं उतरां आयकून फ्रांसीस सावेर पॅरिसाच्या व्हडल्या युनिवर्सिटींत प्रोफेसर जावन आसलो तो सक्कट सांगता आनीक ईस्ट इंडीज म्हणजे भारताक येवन जेजूची शुभ वार्ता परगट करता. नेन्स भारतांत, श्रीलंकांत, जपानांत आनी अशें सगळ्या ईस्ट इंडीज गांवांत 11 वर्सां तो ताजें मिशनरी जिवीत जियोन लगभग 30,000 लोकांक ताणें बौतिझम दिल्लो की
आज आमी ताचें फेस्त करता आसतना पवित्र सभा आमकां एक आपोवणें दिता. आमकांय मिशनरी जावचे एक भाग आसा आनीक तें आपोवणें आमी हर एकल्यांनी स्विकार करन आमकां जाता तितल्या तर्फेन कशें आमी क्रिस्ताचे मिशनरी जावचें तें म्हणलें तें ह्या मिसा वेळा प्रत्येक तरान समजून काण घेवन मिशनरी जावंक आमी प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान फावते बरें भेटोवंक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा विरोध आनी आमच्या भाव भयणी विरोध केल्ली सर पदकां आमच्या मतीं दाटोवन तांच्या खातीर बक्षणे मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून संता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भगेवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशाच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेन भितर घेतले.
त्यास आमच्या मोगाळ सोडूंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशा दिवच्या थानेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबत दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संको वाडटा तें पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणो केला. म्हज्या तोंडांतलें उतर तुवें आयकतस तुवें तांकां म्हज्या नांवान सत्राय दिवंक जाय. हांव खोट्या मनशाक तूं खरेंच मरतलोय अशें सांगीन जाल्यार आनी तूं ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार आनी ताणें आपली खोटी साल सांडून आपलो जीव वाचोवचे खातीर ताचे कडेन उलोवन ताका बूद सांगिना जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणाक लागून मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं खोट्या मनशाक सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपलें खोटेपण आनी आपली खोटी साल सांडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करीत जाल्यार आनी हांव ताका एक पास मांडीन जाल्यार तो मरतलो. तुवें ताका सत्राय दिवंक नाय देखून तो आपल्या अपराधाक लागून मरतलो आनी ताणें केल्ल्या नितीवंत करण्याचो उगडास उरचो ना. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. नितीवंत मनशान पाताक करूं नये म्हूण तुवें सत्राय दिल्या उपरांत ताणें तो पाताक करिना जायत जाल्यार तुवें दिल्ले ताकिदे वरवीं तो जियेतलो आनी तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्पोसांग सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सर्पोसांग सर्वेस्पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाखणा. सर्पोसांग सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तारण दिसपडते गाजया. जनांगांमोदे ताची महिमा परगट करा. सर्परसां ताची विस्मितां कळया. सर्पोसांग सर्वेस्पोराची विचित्रां कळया. सर्पोसांग सर्वेस्पोराची विचित्रां कळया. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, मनशा पुता राखून रावा. Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी सोम्यानं आनी 22 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागता मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताजी माजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. तें आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचे उतार हे. वाकरी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, गेल्या त्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 10 तारखेर इटलीच्या आसिसी शहरांत एका तरणाट्याक 15 वर्साच्या एका तरणाट्याक पुबी सभेंत भागेवोन म्हूण पासारलें. कालीस 15 वर्सां प्राय ताची. ताचें नांव कार्लो आकुतीस. कितें ताच्या जिवितांत ह्या 15 वर्सांनी आमकां पळोवंक मेळटा. 1991 इसवी मेच्या 3 तारखेर तो जल्मलो. 2600 ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर तो देवादीन जाल्लो. 7 वर्सांच्या प्रायर ताका पयलो कुंभार मेळिल्लो. ताचे उपरांत सदांच तो मिसाक वेतालो. ताच्या आवय बापायन खाणगोन मिसाक वेता आसतना एक सवाल तो विचारतलो की म्हाका जेजूक पळोवंक जाय, ताचे कडेन उलोवंक जाय. आनी अशें जेजू ते एका तराचें आत्मीक संभाशण तो करतलो की. आनी 14 वर्सांच्या प्रायर ताका लुकेमिया ब्लड कॅन्सर जालें. इस्काल वचून ताका जावंक ना. बेड्डार तो आसुल्लो जाल्यार तो निराशी जावंक ना खंय. ताचें तें वर्तो गूण आसुल्लो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमां मार्फत लोकांक जेजूची वळख दिवची. आनी प्रत्येक तरान ताणें एक युक्रिस्ताच्या अजपा सकट एक सांगात घालून एक वेबसायट सुरू केली की आनी सगळ्या संवसाराक दिली की. आनी ती वेबसायट पळोवन 6 जाण युक्रिस्ताचेर फात येवंक लागले, भावार्थी जाले आनीक चड आनी चड भाग्यवान जाले. आनीक ताणें एक ल्हानशी संगत सांगलें की ताच्या वडिलांक, हांव बेगीन मरतलो, म्हज्या उपरांत तुमकां एक जवळीं भुरगीं जातलीं. आनी 4 वर्सां उपरांत त्या आवय बापायक जवळे 2 भुरगे जाले. आनीक हाका बागेवन पासारतना ताची आवय, ताचे बापूय आनी ते 2 भुरगे सांगत आसले. और तें बाग त्या तरणाट्याचे. एक संगत आमकां ताच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. पिडेस्त जाल्यार तो निराशी जावंक ना. संतोशान ताणें ताजी पिडा स्विकार केली आनीक
ताणें त्या ल्हानशा त्या वेळार म्हाका कितें करून सांगता क्रिस्ताची बरी खबर हांवें कशें परगट करवेत म्हणलें चिंतून जाता इतलें प्रयत्न करना जेजूची वळख एकुरिसाची वळख ताणें लोकांक दिली. तशेंच आमकां आसा आज आमी फेस्त करचो बागेवन फ्रांसीस सावेर ओर्तो मनीस तो मानतनाच्या कुटुंबांतलो ग्रेस्त मनीस तो शिकपी मनीस तो जाल्यार ही सकट सांगता क्रिस्ता खातीर आनीक जेजूच्या सभेचो जेजवी सभेचो एक को फावंडर तो जाता सहघडणार तो जाता आनी क्रिस्ताची शुभ वर्त खाणून तो भारताक येता. भारताक मात न्ही श्रीलंका जपान चायना हे सकट गांवांनी तो जेजूची शुभ वर्त परगट करता. आमची भास तो नेणा आसलो आमची संस्कृती आमचें खाण तो नेणा आसलो कितें आमी खाता कशें आमी जियेतो म्हणलें तें जाल्यार ताचे तें आसलो तो उजो क्रिस्ताच्या मोगाचो उजो पेटतलो आनीक तो उजो तो क्रिस्ताचो मोग हर एकल्याकी दिवंक तो आशेतलो. तो एक ल्हानशी खांपेन खाण घेवन येतलो खंय हळ्ळे हळ्ळे आनी खांपेन वाजयतलो खंय लोकांक एकठांय करतलो आनीक तांकां क्रिस्ताची वळख दितलो दोतोन शिकयतलो आनीक तांकां क्रिस्ता लागीं हाडन भोवतीज्म तांकां दितलो. ताणें बरयल्या एका पत्रांत तो सांगता ह्या गांवांत इतले जण क्रिस्ताची बरी खबर आयकून तयार आसात पूण ती बरी खबर दिवंक कोणूच मिशनरी नात. अशें म्हणटना कितलो जण ताची शिकोवण आयकूंक राखून आसले. अशें ह्या गांवांनी क्रिस्ताची शुभ वर्त परगट करन ताची जीव आमच्या गांवांत निर्जीव आसा आनी आमी पळोवंक वता. आनी अशें आमच्या सांगाता म्हणल्या बरी गोंयचो साहेब जावन एक भाग्यवंत आमच्या सांगाता तो आसा. आयज वांजेल आमी आयकलें जेजू वेच्या त्या हळ्ळ्यांक ताच्या थोड्या शिसांक सांगता 22-70 शितांक सांगाता घालता आनी म्हणटा तुमकां थोड्यो रुल्यो रोगड्यो दिता तुमी म्हजी शुभ वर्ता परगट करी जाय. हांवें वेच्या त्या हळ्ळ्यांक तुमी पयलें वचून तुमी ही खबर तांकां दी जाय कित्याक बेळें जायतें आसा पूण वावरडी थोडेच तुमी मागा आमच्या मदें सोबार वावरडी येवंक. सुण्या वखटा मदें शेळ्यांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां कित्याक तुमकां कश्ट आसतले दोगदोवणी आसतली तुमकां निराशा आसतली जाल्यार तुमी भिये नाकात. हांव तुमचे सांगात आसतलो तुमकां धैर्य दितलो. आनीक तुमी वाटेर वेता आसतना कोणाकी सलाम करिनाकात वाटेर बेस्तें तुमचो वेळ पाड करिनाकात पयणार वेतना बुती जावं चिरी जावं कितेंय सोरिनाकात कित्याक तुमी वेच्या त्या घरा तुमकां जाय तितलें खाण मेळटलें तुमकां येवकार मेळटलो तुमकां मोगाचो संदेश ते दितले. तांचे सांगात तुमी रावा तांणी दिल्लें तुमी खाया जेवा आनीक जर तर तीं पिडेस्त आसात तांकां बरें करा. तांचे सांगात रावून तांच्या कामांत तुमी वांटो खाण घेया. घरां घरां तुमी मेजी नाकात बगार खंयच्या घरा तुमी रिकतात त्या घरा समाधान तुमी मुजें तें समाधान तांचें तें वांटून घेवया. अशें जेजू ताच्या ह्या 22-70 आपोस्तलांक शिसांक तो धाडटा आनी ते शिस जेजूची बरी खबर परगट करून वेतात. आज आमकां पवित्र सभा आमकांय एक मिशनरी जावंक एक आपोवणें दिता. बौद्ध सक्रामेंतांत आमकां एक ती पदवी मेळ्ळ्या. आमच्या तोंडार आमच्या हरद्यार आमच्या कपलार कुरीस काडन आमकां पवित्र केला आनीक जेजूच्या कुडीचो मिस्तीक सांदो केला. आनी अशें आमकां हर एकल्याक एक मिसांवाचें काम करूंक एक आपोवणें मेळ्ळां. आनीक आमच्या आपोवण्यांत आमी निराशी जावंक नजो खंय धैर्यान आमी मुखार वच जाय. भगवान जुआंव पौल दुसरो मिसांव विशीं उलयता म्हणटा मिसांव म्हळ्यार देवशास्त्र शिकोवन
आम्ही लोकांक वरती वरती भाशणां दिवची नाही. बघा देवशास्त्र शिकत आम्ही शिकताना आमचे ती क्रिस्ताची खरी वळख जायचे, वैयक्तीक वळख जायचे. तेन्ना आपापीच आमी भागेवंत जाता. आमची उतरां क्रिस्त सारकी जातात. आमी आमचे ती सोंसणीकाय, दयाळाय, भिरमोत चड आनी चड उब जाता, व्हड जाता. आनीक आमकां हेरांक आयकोंक, हेरांक कितलें पुरपुरल्यार तांकां खाण दिवन आयकोंक, जाणट्यांक पिडेस्तांक सांगात दिवंक कितें करूं आमकां सांगता तें आमी ल्हानशीं कामां करतना आमी क्रिस्ताची शुभ वर्त आमी परगट करता. कशें तो बागेवंत कार्लो आकोतीस पिडेस्त जाल्यार तो निराशी जावना, जाता इतलें प्रयत्न करना. ताणें ताच्या जिवितांत एका वेबसायटा मुखांतर युक्रिस्ताची वळख लोकांक दिली. बागेन फ्रांसीस सावेर आमच्या गांवाक येवन कस ताका आयल्यार दुस्मान ताका आसल्यार तो निराशी जावंक ना. पापसेबचो तो प्रतिनिधी जावन आसलो जाल्यार गोंयाक आयिल्ल्या वेळार खंय तो एका आस्पत्रेन रावता खंय आनीक थंय कोटकारांची पिडेस्तांची तो सेवा करता. आनीक कितें करून ताका सांगता तें सकट करून लोकांक एक बरी देख तो दिता. आनी ह्या मारिफात सोबार लोकांक क्रिस्तांत तो आकर्शण करता. तर मोगाशनो आज आमी ताचें फेस्त करतना आमकां एक पवित्र सभा एक आपोवण दिवन सांगता, तुमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताचे मिशनरी जायचे. तुमचे ल्हानशीं कामां तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समुदायांत, तुमच्या फिरगजींत तुमकां मुस्तू कामां करवेत. प्रत्येक आमच्या फिरगजींनी संघ संस्थे मुस्तू आसात. ल्हान क्रिस्तांव कुटुंबाचे पंगड आसात. आनी अशें आमी सकट सांगता मेळोवन आमी जर तर बरी देख हेरांक दिता न्ही जाय की आमी क्रिस्ताचे मिशनरी जाता. आमचे कुटुंबांकय पवित्र सभेचे जुवाळ सांदो. आमच्या कुटुंबांक पवित्र सभा म्हणटा डॉमेस्टीक चर्च, कुटुंबाची पवित्र सभा. अशें म्हणटना आमच्या कुटुंबांत केन्ना आमी क्रिस्ताची वळख आमच्याच कुटुंबाच्या सांद्यांक दिता, स्विकार करता. तशेंच आमच्या समुदायांत ती वांटून घेता. तेन्ना आमी हर एकलो एक मिशनरी जाता. तर हेंच आपोवणें स्विकार करूंक आमकां धैर्य मेळो. प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार मागया आमी हर एकलोय क्रिस्ताचे पाटलावदार एक मिशनरी जावंक, मिशनरी जावन क्रिस्ताचे वळख हर एकल्याक दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. जिवी दिलाय देवा एका शेवटा, तुझे ते एक वोटन रावून जिवी जोडच्या. जोडलेले जिवी सेवेत मांडून दिवच्या. भरून वंतता तितले परत घेवच्या. एक जिवी दिलाय देवा एका शेवटा, तुझे तैरे पोटान रावून जिवी जोडच्या. जोडलेले जिवी सेवेत मांडून दिवच्या. भरून वंतता तितले परत घेवच्या. घेतर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे. हुंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे. घेतर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे. हुंड्या वायना सवे वखदां हे भेटवणे. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्रता रावा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा सर मनशाच्या थारोखा आमा मनशा पासून कुर्सार मरून पुनः जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता.
कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भगवन फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेच्या सालीं शुभ वर्तमानां साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरप्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका कालातून तुजी पवित्र सभा नव्या बळा सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 Gălvarat so सर्वेस्पोर्tu. Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवात. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. Hun सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. त्याच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ने कराराचें रगत, फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रग सेवतुलामा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनो जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता भगेवंत अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगेवंत जुजैती सोपती भगेवंत धर्मतनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक जावन भगेवंत फ्रांसीस सावेर त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सोडूंदर जोज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्यान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सुम्यन जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी आतां सेवंक वयता ती आमचेर जरती आनी खेस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं हो जावंसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणात आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उजवांत म्हाका भलायकी मेळटली अत्मी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां
जेजू तुझे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भरवसा शांती प्रीती जीवन मोचे सदा जियेता सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भरवसा शांती प्रीती जीवन मोचे सदा जियेता. तुझी मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गती तुझे जाला पिवण वर्ते जीव दिवचे दायसे करे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान दे हातीर एक पोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भरवसा शांती जीवन मोचे सदा जियेता सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भरवसा शांती प्रीती जीवन मोचे सदा जियेता. तुम सोम्या रक्षकांचो कश्टांत आधार दिवचो दयाळ गोवडी शेळयांचो मोगान सांबाळ व्हरचो दिव सदां सांगा तुजो जालाय तूं इश्ट आमचो कुर्बेदार पातयांचो सागर काकूळ दिसो सोम्या तुझे पात येता
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भगेवन फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी धीर भक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक ओडा उदारपणान आमच्या पोवण्या सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसयलां तें इनाम जोडूंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दयकन बसात. मोगाचेनो आज तावन ब्रेस्तराच्या 9व्या मिसाक 2 मिसा आमी सर्तीक प्रारंभ केल्यांत. सकाळी 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी सांजेर 4 वरार मल्याळम भाशेंत मिसा आसतलीं. आमचें हें पूर्ण शेत बांदून येवच्या जनवरीक आमी 25 वर्सां संपयता आनी ह्या 25 वर्सांची रुजवत जावन आसात सर्व जेजू बाळकाची भक्तिका. खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत बाळोक जेजू तावन मागलेलो उपकार आजापा खंडीत जावन पावल्यांत म्हणून आमी पातयेता. 25 वर्सां संपोवच्या ह्या वक्ता नामान बाळोक जेजू आमचे म्हयन्याळ्या पत्रांत तुमकां तुमच्या जिवितांत जाल्ली थोडी साक्ष आमी छापूंक आशेता. जर तर तुमच्या जिवितांत जाल्ली आजापा जावंक पुरो भुरग्यांचे देणे, जावंक पुरो बरें काम, जावंक पुरो बरें शिकप, जावंक पुरो बरी भलायकी, जावंक पुरो भायल्या गांवांक वेचें ती तयाराय आनी विजा अशे जायते उपकार जर तर तुमकां सांगूंक जाय आनी तुमी दुसऱ्यांक साक्ष जावंक आशेता तर तुमकां जाल्लें बरेंपण वॉयस मेसेजींत वा बरोवन तुमी आमच्या दफ्तराक ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखे भितर दिवचें. आमी तें येवच्या म्हयन्याच्या नामान बाळोक जेजू पत्रार आमी छापूंक आशेता आनी हाका पयशे आसचे नात. बाळोक जेजूचो एकलो भक्तीक ताज्या कंपनीक काम करूंक कामगारांक हो एप्लिकेशनां विचारता. ITI जाल्ले खंयच्याय विशयाचेर ITI जाल्ले 2 जाण चले. ड्रायव्हर लायट मोटर व्हेकल एकलो चलो. डिप्लोमा इन कंप्यूटर सायन्स ऑर इंस्ट्रुमेंटेशन ऑर BSc इन फिजिक्स एक चलो वा चली. जर तर काम करचो जागो जावन आसा मडगांव गोवा. कोणाय आसक्त आसा तर मिस जाल्ले उपरांत म्हाका मेळचे आनी हांव तांकां नंबर दितलो. बाळोक जेजूचे नामान बाळोक जेजू म्हयन्याळें पत्र आमच्या दफ्तरांत विक्रीत आसा. सावंडींग सायलन्स फादर ग्रेगरी डिसोजान बरयल्लो नवो बूक मागणे आनी वरेस समावेशांत आमच्या दफ्तरांत विक्रीत आसा. जायते जाणांनी विचारलें आसा आमच्या लागीं ह्या वर्सा बाळोक जेजूचें फेस्त आसा गी. तुमकां बरी खबर जानेवारीच्या 5 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर आमी बाळोक जेजूच्या दबाजीक फेस्ताक तयारी जावन नोवेना प्रारंभ करतले आनी जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर बाळोक जेजूचें वार्षिक फेस्त दबाजेन आमी चलयतले. ही बरी खबर तुमी दुसऱ्यांकी दिया म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. ह्या आयच्या प्रत्येक जावन आयच्या मिसाच्या नोवेना वेळार एक 2.5 वर्सांच्या भुरग्या पासत मागा ताका कॅन्सर जाला आनी ताज्या आवय बापायनी जेजू बाळकाची मदत आनी ससाय मागल्या. दयकन ताजो उडास तुमी काडचो. येवच्या आयतारा म्हळ्यार डिसेंबराच्या 13 तारखेक आमच्या ह्या उक्त्या मैदानांत कॅरल कॉम्पिटिशन आसतली. हातूंत 4 विभाग आसतले. पयलो विभाग 20 वर्सां सकलो, दुसरो 20 वर्सां वयर, तिसरो धर्मिका म्हळ्यार ब्रदर्स वा सिस्टरां आनी सेमिनरिस्ट आनी चवथो जावन आसा अंतर फिरगज पंगड. जर तर कोणाकी ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक मोन आसा तर तुमची नांवां आमच्या लागीं दाखल करची. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो आनी आक्रेचो बेसांव आमी घेवया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोदुका प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो मोजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गज जाणे तो मनशांक पावलो पिडा गुण कन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनारांक शिकयले जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता थोडो वेळ माऊन रावन सर्व आमचे ते सभा बाळका जेजू ते उबारया प्रार्थुया ये भगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी आजा भितर उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन देव उखललो आसता तुका पातेनीन उलो मारतेल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बोर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां थाने पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादा वाचमय आमकां गोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंचे येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदेंचे येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदेंचे येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें सदां सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें सदां सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें सदां सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोर्तीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता तुवें इतले बिरमोतीन बुरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कोरपा आमकां दिव दी काड आमचे वयले सव कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरडूंच्या सदां सर्वदा आमेन अर्गा मागणे ए बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या दावडा उपकारा खातीर आमची अर्गा भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सगळे क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी कळण्यातली देवीक मज जोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना भुरग्यांचेर आशिर्वाद देवा आमच्या बापाची आनी भुरग्यांक आपलो मोग दाखयल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोव्या आसो देवाचो पूत आमचो सोमी बाळोक जावन संवसारांत आयलो तो जानवायेन प्रायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत गेलो ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो ताजें वडपण मानून घेतलें तितलें न्ही देवाचें राज सोदतल्याक ती आदर्श कशी दिली आज ह्या भुरग्यांक सोम्याचे वेंगेन समर्पिया आनी तो ताका मोगान आरावन आशिर्वाद दी म्हूण मागया सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
आपल्या ल्हान भुरग्याचे जेजून हात दवरचे खातीर लोकांनी तांकां ताचे चर्चीन हाडली पूण हाडलेल्यांक शिस्तांनी बेश्टायली हें पळोवन जेजू भोव सोड ना खुशी जालो आनी शिश्या लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे चर्ची येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचे राज तसल्यांचे सई सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचे राज एका ल्हान भुरग्या परी मानून घेना ताका तांदूळ रीक आसची ना उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापोय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो ताच्या जिवनपणांत तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी नेटयलाय आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां पिढे शिडेंतली आनी वायटा विघ्नांतले निवार म्हूण तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांणी कुडीन जानवायन आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी भुरग्यांच्या आवय बापायचेर तुजी सुभाम आशिर्वाद वत भुरग्यांक गरज आसो मोग बरें शिक्षण उत्तेजन आनी मार्गदर्शन तांचे तां मेळशें कर अशें नाजारेंतल्या बागी कुटुंबा भाशेन तांचे कुटुंब पुलून त्या मुखांत तुका महिमा देशें तांचे तुजे बेसावंक घाल हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं भुरग्यांचो मोग केलो तो सोमी जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां आपल्या मोगान सांबाळूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी ताचे बरी जा तो आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारो तो पाताळाक देवलो पातकातां सुटोंच्या बरयेची शेळी जालो देवपणाक वांटो दी देव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैवान बदल आमकां जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैवान बदल आमकां मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद देव आमकां बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.